एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळे बरे आसा. जस्ट पावले, फ्रेशअप झाले, न्हाले बीन बरे. सो आता आम्ही चेकआउट करता एक वेल्या हांगासर अशें ना. सो आता आम्ही चेकआउट करता. एक दीस जाले कशें गेले आमकां कळोकूच ना. पण कितें जावं, एक दीस जाल्यार एक दीस शेतान बरें प्लॅन केलें आनी शेतान थँक्यू म्हणटा. मातशें बरें टायम स्पेंड केलें. सो नेक्स्ट टायम अशें प्लॅन करपाचें हांगासर आयज 3-4 दीस रावपाचें अशें ना. खूब अशें पळोवपा सारकें आसा. सो जावना सद्या कितें आहा तें दाखयलां हांवें. सो आतां आमकां वचून जाय जेवपाक. जर आमी नुस्तें बीन दिवन येयल्लीं पळय थंय वयतलीं आतां जेवपाक आमी. सगळें सामान बी पॅक केल्लें आसा. तर भायर सरता आमी. हेका मोबायल जाय खंय. हेका येयला इतलो झॅम सांगू. कितें आतां न्हीद न्हीद चला सांग. असं आमचे बॅग बी सगळे रेडी आसा. पटलो बिटलो सगळें काडून दवरला. तूं आईकडे दिसची ना. हांव सगळें बॅग घेता. आं तूं ते बॅग घे खांद्यार घाल. ते बॅग हां ते बॅग खांद्यार घाल. अरे आहे रेडी झालो. चल चल आई घेता का. हांव सगळें बॅग घेता. ओके सगळें सामान बी व्हरता. जाय रेडी जाय. Surprise is with me. सरप्राईज. Come. सरप्राईज Yes. सरप्राईज कोण किती But आहा. before that, you have to promise me one thing. You Yeah. have to study well. Say, I will study well. I will study well. I will listen to mama and I will papa. listen to mother and father. Okay, and do less masti. Do masti, but do less masti. Okay? Don't trouble them. Okay? So, here is your gift. Thank you. Okay, very good. Very good. पाय पड पहिले. अंदर पाय पड. नाही. Thank you म्हणून बरे. आई रेना पुढे. आफ्टर डुईंग स्टडी ओनली हॅव टू. Yeah, exactly. आफ्टर डुईंग स्टडी. After doing study. अभ्यास बिन करून झाले की मागीर Yeah, then पेपर only. दाखयता. टॅब वाढला. पळय लकी हां रेना कॉल करतले. ऐकलं झाले. ना तितलो परत दिया आमी ना जाल्यार हां मस्ती केल्या जाल्यार. थँक्स. थँक्यू रेना. Last time I said no, I'll give you. Yeah. But anyways, this guy guessed it. How? Because Yeah, you told that. Last time you told me. Ah. I know, Ren. टॅप युज हां आपल्या हाडून टॅब. तुका दिता दाखे. रुट्टा बुजो. अरे रेना काय वर डन. सो शिव गेला पेमेंट करपा आणि हांगासर न्ही स्पाय आसा. हे पळय स्पा बी आसा. हे पय आम्ही हांगा गेल्ले. आम्ही हांगा गेल्ले. सो जाले. काय टेम्पल यांची लिफ्ट खूप धाकटे आहा. दोग जाणांचे वयर जायना. लिफ्ट म्हणटा खूप धाकटे आहा यांची. जाले. सो पावली आम्ही साळगांवकर. आणि तिने जस्ट आत्ता कॉल केले की जेवण रेडी आसा म्हणून. गाडी म्हटल्या फाटल्यान कितें बरा हांगा हें आहा माड आसा न्ही. थोडे माड आसा. हय चला. बरो वारो सुटला. आता हांगा वचून जेतली आमी. असे जेवपाक जाय ते. आतां हात घाण करनाक. ओके हांगा बसया न्ही. वयर बसया. यहाँ बैठेंगे रुबी. अच्छा व्यू भी है. हाँ सो म्हटलें हांगाच बसया. म्हटलें हांगा बीचा फुडें. और एक गाड़ी है क्या आपका? नहीं इतना ही. हम लोग एक गाड़ी करके आए. विथ वुड. ये थोड़ा आगे ले लो ना. ये थोड़ा आगे ले लो. सो जागोनी आम्ही चेंज केला. आता आम्ही हांगा बसता. सारखें जायना जालें ताका लागून. रुबीना पळय हवा आहे. बरी दिसता न्ही. अच्छा लागता ना रुबी. हांगा आहे का थंय एक आसा. हात बी लायना का. हात लायना का. परत जागो चेंज केले. थंय घालता खंय.
हो ते वरती न्ही अशी खुर्ची बी न्ही फाटल्यान गेल्या न्ही पडटा सकल म्हणून आमी चेंज केले. तर ताका सांगले हांगासर चेअर बीन दवर हांगाच बसया बरें सांगा ते पावचे खंय बरें दिसले. तो हे स्टॉलर न्ही हेजे जायदाचे आमचे न्ही गाडीन आसा हो पळय न्हिदलांग एका खेळटा पळय होम स्टे दिका ना साळगांवकर होमस्टे. सो हांगासर न्ही एक अशें रूल आसा म्हणजे तुमी नुस्तें हाडपाचें तुमकां जाय तें नुस्तें तुमी घेवन येयात आनी नुस्तें हाडून न्ही तुमी दिवपाचें हांगासर हॉटेलान तुमकां जें कितें जाय पळय मालवणी स्टायल तें तुमकां करून दिता अशें हांगासर हें आसा. सो खूब जाणांनी लोक नुस्तें हाडटात आनी हाडून दितात तुमी मागीर जाय ते रेसिपी तुमकां करून दितात. आतां पळोवया आतां येतलें आमी सांगला मालवणी स्टायलान मालवणी स्टायल जेवण. सो हांगासर पळयात तांदळाची भाकरी हें पळयात आनी ताका हांगा आसा प्रॉन्स मसाला हें पळयात प्रॉन्स मसाला आणि रुबी वहाँ पे क्या है दाल है ना वरण 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 ये दाल सांगास नी 2 भशेन वरण ये वरण है रुबी No, I think वो देखो हिला पता नहीं दाल है क्या है. चमचू दी दे चमचू दी तिका. पाच सो हे आसा किंगफिश करी म्हणजे किंगफिशचे बडका आणि बारीक बारीक पीस हा पळय ते सांगलेले करी कर म्हणून. सो आमी हांगासर न्ही कोक्कम हे सोलकडी ऑर्डर केला. सो किंगफिश करी न्ही पळय सेम आमचे गोवा भशेनच ना टेस्टी हा. सो हेंचे न्ही प्रॉन्स मसाला तुमकां सांगू इतले टेस्टी आसा मालवणी स्टायला. सो मालवणी मसाला प्रॉन्स सामके टेस्टी बेस्ट हा बेस्ट. आणि वेज आमी चणा ते चणा न्ही ते हे वटाणे दाखयत तुमकां हे न्ही स्प्राउट काडला स्प्राउट काडून तरी भाजी केला. हे पळयात टेस्ट पळया कशें आहा तें. आई घे घे रे सांगासा पळयात आमचे सोंदाळे किंगफिश फ्राय इल्ले आसा. हांगा दवर न्ही सगळे जाग्यार गडे हांगासर डीश आनी सगळे गरम आसा. अटॅक करा शिव पळय सोदता की सोदता काय ना हांगासर फक्त किंगफिश. जेवण सामकें A1 ना रे. मसाला टेस्टी किंगफिश करी न्ही सामकी डिफरंट आसा पण स्पायसी ना पण बरें आहा पातळ जावन केला. लायफान फर्स्ट टायम हांवें 5 खाले किंगफिश फ्राय आणि 4 खाले 5 खाले की खबर फ्रेश आमी हाडलेले न्ही आनी तांकां मसाला न्ही आमी कितें लायता मिरची पावडर लायता हळदी पावडर लायता तुमी कितें मसालो घातला हातून बरें लागता खावपाक. सो जालें ऑलमोस्ट घेवपा पावलें घेता का. सो जालें आमचें जेवण A1 जेवण हे A1 सुंगटाचे सुके किंगफिश करी आमच्या गोंयापेक्षा डिफरंट हांगा पण बरें केल्लें तिखट ना मातशें आंबट आसलेलें पण टेस्टी आसलेलें. भाकरी सामकें सॉफ्ट आनी भाकरी बरें आसलेलें सुके भाकरी वांगडाली चिकन सुक्का म्हणजे प्रॉन्स सुक्का बरें जाता खूब. सो जालें जेवण एकदम बरें आसलेलें सोलकडी तर एकदम बरें. अशें फर्स्ट टायम म्हणजे भायर आमी खंय ट्रॅवल करपाक गेला नुस्तें हाडून तें करून खालें आमी खूब लायक जालें. सो मागीर तेमी आपले की चार्जीस आहा पळय तेमी चार्ज करतले रांदलेले सगळे ओके. आनी तेंचे मसाला म्हाका खूब लायक जाले नुस्तें लायिल्लें न्ही गे बेस्ट. मालवणी मसाला मेळटा हांगा सगळें पण आतां आमकां मालवण मार्केटार वयचें पडटलें. सो आतां आमी डायरेक्ट घरा वयता शिवाक इव्हेंट आहा न्ही सो आतां खंय वयचें ना. सो आतां आमी परत रुमान वयतली हॉला म्हणजे रिसॉर्टान वयतले. रिसॉर्टान आमचें कार थंय आहा ते कारान बसून शूट डे घरा बरें दिसलें. आतां कितें जालां खबर जेयला आमी पोट भरून ट्रॅवल करपाक मूड येना अशें सगळें शेंद्री घालपाचें हांगा आनी खंय पडपाचें जाल्यार म्हाका इतलें झेम येवपा लागला गे न्ही गे. ऐकय तुमकां रिती दाखयता जेयलो आनी पडलो हांगासर न्हिदता रे येना न्हिदता हांव पळय हांगा पडलो
सारखं न्हीद रे अरे सारखं न्हीद आं न्हिदता काय सांगा न्हिद आमी वयता सगळं अशें रिसॉर्ट आनी म्हणजे रेस्टॉरंट तेच्या भायर अशें हें मात शी ऋत्वीक हात धू तो हें पळयात हांगासर आसा बिल जे आमी नुस्तें बी तांकां हाडून दिल्लें आनी तें सगळें आमकां करून दिलें हें पळय फीश अशें चार्जीस हांचे 500 रुपया रेट पर केजी आं सो हांगासर टोटल बिल जालां 2200 भाकरी कितले 12 25 रुपया एक भाकरी रायस 2 100 रुपया 50 रुपया एक रायस दाल 120 उसळ 140 म्हणजे वटाण्याचे उसळ ओके लिंबू सोडा सोलकडी 50 रुपया एक वॉटर सो फीश करी फ्राय करी घेऊन नाही फिश करी म्हणजे इट्स अ फिश करी आणि किलो, फ्राय yeah. किलो सो 1100 सो ओके बरें आसा ना आणि घरगुती जेवण न्ही ताका लागून सो जालें आमचें आमी आमच्या गाडीन बसली ऋतुजाच्या गाडीन आसा भायर सरता 3 जालीं हांगासर नुशनात शी आतां न्ही अशें दिसता की शेंद्री जाल्यार न्हिदूंकूय दिसता जायत ना ट्रॅव्हलिंग करपाक इतलें जेवपा जालें पोट पॅक जालें न्ही आतां शिवनाथा घरा पावून आमकां ताका वचूंक जाय वास्को न्ही वास्को ताका वचूंक जाय म्हटलें सावकाश चल म्हटलें म्हाका रावला तिका केन्ना येतलो न्हू आसा सावकाश चल तूं आतां जालें आमचें काम भायर सरला न्ही टेन्शन ना आनी मालवणा म्हणजे हांगासर कितें शॉपिंग बी आतां आमी आहा तें देवबाग हांगा आसा इफ तुमकां कितें शॉपिंग बी करपाक जाय जायना न्ही तर तुमकां हांगा वचचें पडटलें मालवण आनी थंयसर न्ही फेमस म्हणजे हांगासर ड्राय फीश तुमकां मेळटले आनी कॅज्यू मेळटा हांगासर कॅज्यू आनी मालवणी मसाला इफ तुमकां स्पेशल इफ कोणाक कितें जाय जाल्यार बीन थंयसर घेवपाचें सो आमी हांगा कांय घेयना आमी शूट डे आतां मालवण सो हांगासर न्ही तुमकां दिसता थंयसर शुटींग आसा आनी पुलीस बीन फायर ब्रिगेड बी सगळें रावला अशें ताका विचार न्ही पुलिसाक खंयचो हिरो येयला सलमान खान बी येयला न्ही जाल्यार गाडी रावय हांव वयता सलमान खान विचारपाक विचार सर कोणचं शूटिंग कोण हिरो कोण आहे डीसीएम आने वाला है मैं समझा सलमान खान आने वाला है वैनिटी वैन है ना हाँ वैनिटी वैन उसके लिए हाँ उसके लिए लेता है ना अरे वाह वेरी गुड हमारा कुछ शूटिंग चल रहा है बोल के थैंक यू या शिव पळय शिडी चालू काय डीसीएम येवपाचो काय डीसीएम तेच म्हणटा हांव पोलिसाची गाडी इतली कित्याक रावला हांव समज सलमान खान येता दिसता का म्हणून हांव रेडी जालें ताका मेळपाक पूण जाल्यार डीसीएम येता खंय पण वॅनिटी वॅन येयल्ले न्ही ते वॅन एक्चुअली एक्टर्स लोक बीन यूज करतात ते वॅन इतले एम्बुलन्सूय येयल्यो अशी एम्बुलन्सूय आसा हांव हॅप्पी जाल्लें सलमान खान येता म्हणून आतां गाडयेंतल्यान उडकी मारपाचें सलमान खान म्हणपाक म्हाजो फेवरेट डेप्युटी सीएम डीसीएम म्हटलें न्ही डीसीएम म्हणले हय कितले पळय एम्बुलन्स रावला फायर ब्रिगेड रावला तेच म्हणटा हांव इतले पुलीस मंत्री आला तो कौन मॅन शिंदे डीसीएम नितीश राणा राणे नो थंय कितें येता इतले खातीर एक इव्हेंट असेल तिका हां ओके कितें आसतलें शूटिंग म्हणटा ताका शू तांकां विचारता कोण हिरो आने वाला है तो सामको हिरो नाही डीसीएम आने वाला है खंय हात तरीके डेप्युटी चीफ मिनिस्टर डेप्युटी चीफ मिनिस्टर शिंदे कोण तो असतो राणे कोण तरी ना तो राणे कोण खबर ना आमकां डीसीएम येता म्हटलं शिंदे गो शिंदे जोक जालो सो आतां मेळत तुमकां गाडयेन हांवें काय ब्लॉग करून न्हिदलें हांव आनी केन्ना घरा पावलें आमकां कळकूच ना कित्याक येतना न्ही काय अशें आमकां ट्राफीक बीन काय मेळोंक ना सुशेगाद पावली वयतना मातसो आमकां ते तेवटेन न्ही मातशें ट्राफीक मेवलें सो पावली बरे भशेन आयले पयलीं शिवाक पयलीं चाय बीन करून दिलें की तो ताका वचूंक जाय वास्को न्ही आपल्याक चाय करून दिवं पावलो ताका बेगीन चाय दिलें मागीर इश्यूकाक सॅरलॅक्स बीन सगळें दिलें आतां न्हिदला तो मी सगळें सामान बीन काडलें मशीन बीन चालू केलें हांवें कपडे की हांवें ते कपडे सेपरेट दवरलेले यूज केलेले डायरेक्टली मशिनाक घातले आनी जे यूज करना पळय डायरेक्टली हांव दवरतलें तशें पडलां हांगासर सो बारीक बारीक कामां सोंपना उदक गरम कर हें कर तें कर जालें बरे भशेन पावलें बरें एन्जॉय केलें बरें आहा मालवण पावला हेज्या पयलीं हांव पिकनीक आमकां स्कुलाच्या पिकनिका व्हरतालें आतां याद येयली म्हाका सगळें विसरलें हांव पण बरें आहा मालवणा खूब बरें आहा शांत सामकें आनी हांव मालवण न्ही थंयसर एक सुद्दां जे आमी रावल्ली पळय हांगासर देवबाग एक सुद्दां अशें सोऱ्याचो दुकान शॉप बीन हांवें पळोवंक ना कळ्ळें तुमकां न्ही सामकें सिंपल अशें सिंपल लायफ लोकांचें कळ्ळें न्ही अशें शोर शराबा म्हणटा पळय तशें हें ना शांत लोक येता वयता ट्युरिस्ट खूब येता हयसर बरें बरें रिसॉर्ट बीन बरें काडला आतां बरें केलां खूब चेंजीस जाला खंय रुबीन हेजे पयलीं गेल्ले खंय तेजे पेक्षा आतां खंय खूब चेंजीस जाला खंय सो पळय नेक्स्ट टायम आनी केन्ना तरी 3-4 दीस रावपाचें अशें प्लॅन आसा ओके सो बरें आसलेलें पळोवपा सारकें आहा एन्जॉय करता तुमी बी गेल्यार आनी रेनान दिला न्ही गिफ्ट ऋतुकाक जस्ट हांवें ओपन केलें जस्ट व्हिडियो लावन दवरला दाखयता तुमकां सो हें पळयात टॅब
लेनोवो कंपनीचे बरे हा जस्ट उदो त्याने काढले आणि ताका आम्ही बरे सेट करून दिले आता सगळे आता तो ताका सद्दी यूज करून दिवचे ना स्टडीज करून जाले की ताका यूज करून दितले आणि हांव चडशीं हितून ताका जे कितें ताका आसा न्ही सब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल मॅथ्स जावं ग्रामर तसले बीन ताका एप बीन डावनलोड करतले सो तितून मातशें शिकतलो मागीर तो फक्त गेम खेळून करून काय फायदो ना न्ही सो ताका लागून सो बरें आहा आतां हॅप्पी जातलो ऑन जालो म्हणून ओदो तो ऑन जावकूच ना ते ओदोळणी जेन्ना आमी स्टार्ट केले पळय सगळे उर्दून येवपा लागले उर्दू आमकां ते उर्दू कळना न्ही मागीर लास्टाक मागीर कशें सोदलें मागीर इंग्लीश केलें मागीर जालें ओके सो पोट सामकें पॅक आहा आई म्हणटा आपूण जेयना म्हणटा शिव पळय शिवा सांगलें तूं कितें खावपाचें जाय जाल्यार हांव रस आमलेट तूं भायल्यान खावन यो आमी आतां काय करना जेवण रितुका कितें आपल्या मॅगी करून दी खंय आनी आमचें स्टमक सामकें पॅक आसा तर रातचें जेवण आमी स्कीप करतले ते जेवचे ना जाल्यार न्हिदतले ओके सो चला हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करात शेअर करात चॅनलाक सबस्क्रायब करात तो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर